विसावा उपरांत येवकार गोंय दूद उत्पादक संघ गोवा डेअरीचे अध्यक्ष माधव सहकारी हांचेर दाखल केल्ल्या अविश्वास ठरावाचेर बिरेस्तारात चर्चा जाली। 8 विरोध 3 मतांनी संमत जालो। कुट्टी हांगासरल्या गोवा डेअरीच्या सभाघरांत ही विशेष बसका जाली। आरडेक्स गोवा खातीर कुट्टीच्यान महेंद्र गांवकर। आनी हातवेर काडना ही मत पद्दत न्हू मोशन मानपाची। कोणी प्रपोज करपा जाय तर 8 जाण जर प्रपोज ह्याच मोशना करता यू पुट 8 जाणांचे प्रपोजल म्हणून ना ज्या अर्थी तांणी रायटिंगान म्हाज्या विरुद्ध आरोप केल्या म्हाजे कडल्यान आरोपांक उत्तर म्हाका दिवपाक नॅचरल जस्टीस मुजवन म्हाका म्हणल्यार अलाव करता पण मला रजिस्ट्रान सांगला कांयच अलाव करपाचें ना ह्या रजिस्ट्राचो प्रतिनिधी म्हणून तुजी मागणी सटावन लायता। सो आय बॉयकॉटेड द मिटींग एंड लॉस दिसता आनी तांकां आतां म्हाकाय थंय लॉन दाखोवन लॉस दिसली हें सिद्ध जालें न्हू नाल्यार इतल्या दिसांनी एक तरी डायरेक्टराचो स्टेटमेंट मोशन मांडपाचें ओके आय प्रपोज म्हणून प्रपोजर आनी सेकंडर म्हणून प्रत्येक मोशना फुडें सही आसता। तशें काय करून जाणी तशें कांयच करूं ना तशें मोशनूच दवरूं ना डायरेक्ट कोण आसा फॉर कोण आसा अगेन्स्ट इतकें आमकां विचारलें हांवें तेजेर सांगलें म्हाजे सही आसा तो बरोवन घे तो नोट करून घेतलो काय ना मागीर तेजेर कांय एलिगेशन ना ही वॉज इन्स्ट्रक्टेड आनी ही वॉज नॉट वेल रेड टू नो द थिंग्स इट इज हीज फॉल्ट नॉट माय फॉल्ट। कित्याक मिटिंगेच्या बुकार सगळ्यांचे सायन आसा चेअरमॅनाक बाजू मांडूंक दिवना बाजू म्हणपाचो हांगा प्रश्न येना कित्याक जाणा म्हाका ऑथोरायज केल्लो आसा फक्त मिटींग घे म्हणून बाजू म्हणपाचो हांगा कांय हें लागना टॉपीक येना कित्याक सेक्शन इट सेल्फ इज व्हेरी क्लियर दॅट आय हॅव टू सो चेअरमॅनाचें म्हणणें की तेजे रिटर्न एलिगेशन्स जाल्ले त्या खातीर तो आपल्याक रिटर्न पळय तो आसा न्ही म्हाका इतकेंच खबर आसा की म्हाका ऑथोरायज केला हांगा फक्त मोशन घे म्हणून बाकीचें कितें आसा तें ताणें म्युनिसिपल कितें तरी ऑफिसान कित्याक म्हाज्या प्रमाणे हांवें तें ऑथोरायज केल्या प्रमाणे फक्त मोशन ऑफ नो कॉन्फिडन्स तो 8 वर्सीस 3 जाल्लो आसा। मुद्दा आसलो सो त्यांचा आरोप आसा की एमडीन खूब घोटाळा केला म्हणून सो तुमकां दिसना की हेजी चवकशी जावपाक जाय म्हणून आमी पळय केन्नाय आमी पयलीं म्हणजे हा जे हा एमडीन घोटाळा केलो अशें आमकां जो पर्यंत क्लियर जायना तो स्पश्ट म्हणपाक शकना कदाचित आसपाकय शकता नासपाकय शकता पण कितें आसा एन्क्वायरी करपाक आमी खंयचेय फाटी ना आमी एन्क्वायरी सदांच मागताले कर म्हणटात आनी हांव कितें म्हणटा 4 वर्सांची कित्याक फाटले 2007 पर्यंत आज तर एन्क्वायरी जाल्यार खुबशे कितें वयत सरतलें खुबश्यो गोश्टी आहात 2007 ते 8 पर्यंत आजचे डेटी पर्यंत म्हणटा आमी एन्क्वायरी जावची सो आजून कितें तरी हांगा जाला ना ना कितें तरी हांव जालो अशें पूण हांव कशें म्हणटलो एन्क्वायरी जातकीर ताजेर कितें तरी येतलें सगळें कित्याक कोणी तांगे ते तर म्हणटा आनी आमी तशें म्हणटा न्ही सो सगळ्यांची एक मागणी आहा सगळ्यांची म्हणल्यार फार्मरांची ना धरून ना माधव जें सहकारी आतां तुमकां हांव एक सांगू जें कितें पळय कितें चलता न्ही ती कमिटी इल्लिगल आसा ती चौकशी समिती हय सगळी ती जनरल बॉडीन ती कमिटी काडली नासली त्या कमिटी कितें जालें हांव तुका प्रपोज करता तूं म्हाका प्रपोज करता अशें जालें 4 जाणांनी 5 जाणांनी एकमेकाक केलें म्हणल्यार कोणाचें नांव कमिटी तुमची कोण आसल्यार तिसरे मनशान तुमकां प्रपोज करपा जाय ह्या मनशान तुमकां सेकंड करपा जाय आनी कायदेशीर जनरल बॉडी रजिस्टराच्या मनशान तेजेर सांगलें अशी कमिटी जनरल बॉडी भितर काडपाची कायद्यान तरतूद ना अशी